की एका घरांत एका फॅमिलीन कितें घडटा पळय तें आमी दाखयलां. एक जरी तर एक माय आनी बाय एका भुरग्यांक सांगता की झगडी करीत जाल्यार तेज्या भुरग्यांचेर कसो इफेक्ट जाता तें आमी एक दाखोवन दिलां. तशेंच दुसऱ्या भागान आमी दाखोवन दिलां आयज ह्या आमच्या गोंयान कितें घडटा पळय तें. आयज काल ह्या गोंयान ब्युटी पार्लर्स तशेंच मसाज पार्लर्स घडटात, पूण त्या मसाज पार्लर आनी ब्युटी पार्लरान भितर कितें चलता तें आमी दाखोवन दिलां आसा. हें तुमी पळोवचें आनी हे पिक्चराचेर आमकां बरो एक इम्पॅक्ट मेळिल्लो आसा. सगळ्या लोकांनी हें पिक्चर मानून घेतलेलें आसा. पयलेच फावट सांगचें म्हटल्यार हांवें पयलें दूरदर्शनाचेर एक 5 प्ले धाकटे नाटकुलीं केलीं. ती आमकां बरी लागली. त्या उपरांत हांवें चिंतलें एक बरीशी म्हजी एक VCD काडटलो आनी एक पिक्चर कशें करतलो म्हणून. तेन्ना एक पयलेच फावट हांवें म्हाजो स्टेप मारलो, घात हें फिल्म हांवें तयार केलें. ते एक VCD काडली, घातली, पूण ते VCDचेर आमकां बरो येस मेळूंक ना. पूण हांवें चिंतलें फाटीं सरचें ना, पूण फुडें वयतलें. तशेंच हांवें एक दुसरें पिक्चर तयार केलें, मनीसपण. हें बरें चल्लें, हें सगळ्या लोकांनी मानून घेतलें. हें मानून घेतलें म्हणून म्हाका उमेद भोगली आनी हें कितें आमचें फायनान्स कितें येयलेलें तेजेर हांवें चिंतलें एक बरें पिक्चर करपाक तशेंच आनी एक स्टेप मारलो वॉयस वाशी हें पिक्चर करतलो म्हणून. तेन्ना आमी हें वॉयस वाशी पिक्चर केलें आनी एडिटिंगाक जेन्ना आमी बसले तेन्ना आमकां गमलें पिक्चर एक बरें जालां. सगळें टाकटीक बरें चलता पिक्चराचें काडप आनी हें आनी तें बरें जालां म्हणून आमी चिंतलें ना आमी DVD करचें ना, एक व्हडले स्क्रिनीचेर दाखोवन आख्ख्या गोंयान तशें भायर हितून पावयतले म्हणून. तशें हो म्हाजो हें सक्सेस जालो. पूण पिक्चर जेन्ना आमी माकिनस पॅलेस रविंद्र भवनान गेले विचारपाक हें पिक्चर आमी घालपाक जाय तेन्ना ते म्हणाले तशें बेश्टें दाखोवंक मेळना, सेन्सर करचें पडटा. वय सेन्सर करचेंच पडटा न्हू जाणा, पूण सेन्सर करतलो जाल्यार ताका खूब हें आहा, त्रास आसा. पूण आमी जावं फुडें सरले, सेन्सर करपाक फुडें सरले. सेन्सर हांवें केलो, मेंबर जालो सेन्सर बोर्डान आनी पिक्चर आमी दाखयलें आनी ह्या पिक्चराक बरो यश मेळ्ळो म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता.